मयेच्या मुळाक खाजन शेतकारांचे मुळावे प्रश्न जो मेरेन सोडेनात तो मेरेन मयांतल्यान खण मालाची येरादारी करपाक दिवचे नात। मयेचे शेतकार सरकाराच्या विरोधात संघर्षाचे तयारेत उबे रावलेत। शिकेरचे खणीवयले ई लिलावाचे मीन सोमारच्यान उखलून व्हरपाचे आसात। हे ट्रक आडावपाची शेतकारांनी शिटकावणी दिल्या। पत्रकार परिषदेक यशवंत कारबाटकार, सखाराम पेडणेकार, भानुदास साळगांवकार आणि रोहिदास मायणीकार हजर असलेले। पळयात तेंची व्यथा। मया भागांसून गाडी वाहतूक जातली ती आमकां आडोवची पडटली। मागीर भले तेंच्यांनी आमकां कैदेन उडयले जाता, आमी त्या बद्दल पूर्ण आमी त्या परिणामाक तयार आसा। पूण तेंच्यांनी आमची विनंती आसा की तेंच्यांनी शेतकाऱ्यां कडेन बैठक करची आणि शेतकाऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेवचे। तज्ञ समिती जाय जाल्यार बसोवची आणि पर्यावरणाचे जे कितें थंय दुश्परिणाम जाल्ले आसा, आयज ज्यो पोंयो आसा तितून पूर्ण माती भरलेली आसा। गोंयगण्याचे तळे जे आसा तेजे झरे नामशेष जाल्या आणि आयज आमकां शेतांत उदकाक लागून हेंच्या कडेन भीक मागची पडटा। जे नैसर्गीक उदीक आसले, नॅचरल आमचे रिसोर्सीस ते हेंच्यांनी नश्ट केल्ले आसा आणि आयज तेजी दाद फिर्याद कोण घेयना। चडशे शेतकार अशें सांगतात शेतान वचपाक वाट ना, खरीच वाट ना। आतांचो काळ असो आसा, सगळी मशिनरी येयल्ली आसा आनी सोंपेपणीन शेतां करूं येता, पूण त्या मशिनाकूय वचपाक शेतान वाट ना आणि मनशाकूय वचपाक वाट ना। निदान स्कूटर तरी घेवन शेताच्या माथ्यार पावोंक जाय आसलें। म्हणून आमी सरकारा कडेन गेले 2-3 फावटी। आमकां डेट सुद्दां दिली, अमके दिसा आमी आपूण येता मयांत खंयसून रस्तो करूंक जाय तो दाखयात बी म्हणून, पूण 2-3 फावटी येवकूच ना। आणि अशा परिस्थितीन सगळ्या जाणांनी शेतां करची सांडल्यान थोड्याशा जाणांनी करतात ती शेतां आमची फायल जी बांद जो करपाक जायो, खाजनाचे जे बांद करतात ती सगळे सोपस्कार करून आमी सरकारा कडेन फायल धाडल्या। आमदाराक सुद्दां मेळ्ळे आमची ती फायल फुडें एकदां खंयच्या तरी डिपार्टमेंटाक घाल म्हणून, कोणी जाय करूंक ना आणि बांदाचें काम हातून हातीन घेवंक ना। हे जालें शेतां पैकी। कुळागरांचे हांगासर जो खण आसा धबधब्यार ती बरें फ्रेश पाणी काढून भायर घालता, ताजो फोटो काढून पेपराचेर दिलो, डिपार्टमेंटाक मामलेदाराक कळयलें की हें पाणी तळ्यान वळोवंक सांग, वयर पायप घालून दर्याक जें सोडलां तें। निदान सगळ्या शेतकाऱ्यांक सकयल उपकारतलें, कुळागराकूय भरपूर प्रमाणांत जातलें। तें करूंक ना, तें व्हाळाकूच तेका दर्याकूच